पयस करून ज्ञानाकडे आम्ही वळची अशें हांव तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदतां. दीप प्रज्वलन खूब खूब गरजेचें. अच्छा नेटान ताळयो मारया जेन्ना आमी हे दीप प्रज्वलन करतात. ही आमची संस्कृताय जावन आसा, भारतीची परंपरा जावन आसा. सगळ्यांनी दीप प्रज्वलनान वांटेकार जावचें. सगळ्यांक खूप खूप परबी हांगासर आनी सगळ्यांक हांगासर हांव अभिनंदन करता. आयचे महिला दिवस जो आमी साजरी करतात खूब बरें दिसता. जितली आमच्या महिलांनी हांगासर हजेरी लायिल्ली आसा तुमचो मोग पळोवन खूब बरें दिसता. आणि दीप प्रज्वलन आता आमची सगळी बायलां जी आसात तांच्यांनी म्हाका सरचे अलॉंग दीस आवर प्लीज. अच्छा नेटा ताळयो मारया सगळी जाणां आमी. आणि ह्या ताळयांच्या गजरात हांव आमच्या सगळ्या मानेस्तांचे जे माचयेर आसा तांचे आभार मानता. साळगांव महिला मोर्चा आयोजित वुमन्स डे सेलिब्रेशन फंक्शनाक आमच्या मदीं मानशेर हाजीर आसात. ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर. वुमन्स डे सेलिब्रेशन आमी दर वर्सा करतात, पूण म्हाका दिसता की वुमन्स डे सेलिब्रेशन हे फक्त एक दिसाचें सेलिब्रेशन न्ही. जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलां तशें एवरी इयर आमी हो स्पेशली प्रोग्राम करता, कित्याक आमकां दाखोवन दिवपाक जाय की आमकां आमच्या महिले बद्दल कितलो प्रेम आसा. तेंच्यांनी केलेली सॅक्रिफायस, तेंच्यांनी केलेली मेहनत, तेंच्यांनी केलेलें काम आमच्या फॅमिलीक लागून, आमच्या सालेगांव मतदारसंघाक लागून. हेका लागून म्हाका दिसता हो सेलिब्रेशन फक्त एक दिसाचो न्ही, जाल्यार 365 डेज हो सेलिब्रेशन आसपाक जाय. देवान सामकें चिंतून म्हाका दिसता महिलेक केल्लें, म्हणजे शिश्तीन सगळ्याकून शक्तिशाली जर कोणाक केला जाल्यार देवान महिलेक केला. आणि तेकाच लागून म्हाका दिसता तेंचें नांव देवाच्या भितर सुद्दां पयलीं येता. सीता राम राधे श्याम अशें आमी महिलेक मान दिलेलो आसा. आणि ज्या तरेन महिला आपल्या फॅमिलीक लागून दीस रात सॅक्रिफायस करता, म्हाका दिसता खरेंच तांचें कौतुक करपाचें. आणि तेकाच लागून हो आमी सेलिब्रेशन वुमन्स सेलिब्रेशन इतल्या व्हड संख्येन आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन करता. वुमन्स डे सेलिब्रेशन म्हणटा आसतना जे आमी फुडें व्हरता की हाऊसवायफ, आमी सदांच सांगपाक फाटी फुडें जाता कितें कितें करता काय म्हणून हाऊसवायफ, पण म्हाका दिसता हाऊसवायफ जी आसा ही खरी आपल्या फॅमिलीचे केअर घेता. हाऊसवायफ फक्त घरान काम करता अशें कांय आसना. हाऊसवायफ म्हाका दिसता घराचे मॅनेजर जावन आसा. हाऊसवायफ भुरग्यांची टीचर जावन आसा. हाऊसवायफ घरातले कोण बरो ना जाल्यार डॉक्टर जावन आसा. हाऊसवायफ कूक जावन आसा. हाऊसवायफ म्हणजे दीस रात सकाळ ते सांज पर्यंत काम करता. तिका प्रमोशन आसना, तिका शेनवारा हॉलिडे आसना, तिका आयतारा हॉलिडे आसना, पण ज्या तरेन आपल्या फॅमिलीक लागून काम करता. तुम्ही केन्नाय पळोवंक जर गेले जाल्यार एवरी सक्सेसफूल फॅमिली आसा, एवरी सक्सेसफूल मनीस आसता, दादलो आसता, तेज्या फाटल्यान बायलेचो हात आसा आमी म्हणटा. आणि म्हाका दिसता हें खरेंच आसा. ज्या तरेन आमची महिला वर्ग आमच्या आपल्या फॅमिलीक लागून जे सॅक्रिफायस करता हें केन्नाच दिसना. सक्सेसफूल मनीस फुडल्यान दिसता, जावं तो हांव पॉलिटिशियन आसूं, जावं खंयचो बिझनेसमॅन आसूं, जावं कोणूय डॉक्टर आसूं, इंजिनियर आसूं, कोणूय आसूं, पूण जे तेजी घरकान्न आमी म्हणटा ज्या तरेन तेका साथ दिता, फॅमिली हे फुडें व्हरपाक लागून, आपल्या भुरग्यांचे केअर घेवपाक लागून, आपल्या आवय बापायचे केअर घेवपाक लागून हे सगळें काम महिला वर्क करता. आणि तितूनच आमी फुडें वता आसतना प्रोफेशनल आसा आमची, म्हणजे कितलीशी महिला वर्क गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं, एडवोकेट आसूं, डॉक्टर आसूं, स्पोर्ट्सान ती फुडें वयता, पॉलिटिक्सान फुडें वयता. म्हाका दिसता खरी शक्ती तेंच्या भितर आसा. आनी जेन्ना जेन्ना
महिला वर्ग फुडें सरता तेन्ना म्हाका दिसता सगळे फॅमिलीचो उद्धार जाता, आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो उद्धार जाता, राज्याचो उद्धार जाता आणि देशाचो उद्धार जाता. आणि तेकाच लागून म्हाका दिसता आमचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदी आमचे वुमन एम्पावरमेंट करपाक लागून सेंट्रलाक आणि हांगा आमचे चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत वुमन सशक्तीकरण करून आमच्या गोंयाक लागून ते भरपूर मेहनत करता. आणि तेकाच लागून आमी सुद्दां म्हणजे हांव आसूं आमदार, आमचे राज्यसभा मेंबर आसूं, आमचे संकल्प बामणकर म्हजे मित्र MLA आसूं, हांगा बसलेली सगळीं जाणां आसूं, पंच सरपंच आपापल्या वाठारांतल्या महिलेचे सशक्तीकरण करपाक लागून तांकां पावपाक लागून म्हाका दिसता भरपूर ते काम करता. हांव खरेंच मनाकाळजांतल्यान आमच्या महिला मोर्चा आसा तांकां हांव तेंचें कौतुक करता आसतना म्हणीत, म्हणजे आतांची अध्यक्ष आसूं जावं हेजे पयलींचे अध्यक्ष आसूं, नेहा केरकर आसूं, दिक्षा आसूं, शीतल बजारकर आसूं, प्रतीक्षा मयेकर आसूं, आमची सगळी फुडें बसलेली पंचायत मेंबर आसूं, फिमेल पंचायत वुमन पंचायत मेंबर, म्हाका दिसता खरेंच तेंच्यांनी एक आपल्या आपल्या वाठारांत काम करपाक लागून आपापल्या वाठारांतल्या महिलेक फुडें काडपाक लागून भरपूर काम करता. आमकां म्हणपाक सोंपें की संख्या हांगा जमोवपाक जावं सक्सेसफुली प्रोग्राम घडोवपाक, पूण ते खरें कार्य जें आसता जाल्यार म्हाका दिसता ती महिला करता, हांगा फुडें बसलेली आमची महिला करता. जावं तो वुमन्स डे सेलिब्रेशन आसूं, जावं तो श्रावण मास आसूं, जावं तो आमचो फुगडी सेलिब्रेशन आसूं, जावं तो हळदी कुकूम आसूं, हे सगळे आमी एकठांय जावन काम करता. आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमी सदांच म्हणटा की आमी प्रायोरिटी जी आसा ही महिलेक लागून दिता, आमी आमचें प्राधान्य जें आसा तें आमी महिलेक लागून दिसता. आनी तेकाच लागून इतल्यो महिला आयज तुमी भायर सरलेल्यो आसा. हांव आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा की व्हड संख्येन तुमी आयज भायर सरल्या. कॉन्स्टिट्युएन्सीचें डेव्हलपमेंट करपाची म्हाजी जबाबदारी आसा आनी दीस रात हांव म्हाजें जाता तितलें सोयी पंचायतींनी हांव म्हाजे सगळे पंचायत मेंबर, म्हाजे सगळे सरपंच तुमच्या आदारान ही सगळी आमी कामां फुडें व्हरता. आनी हें करता आसतना म्हज्या भारतीय जनता पार्टीचे मंडळ जावं आमचे सगळे कार्यकर्ते जावं ठामपणे म्हज्या फाटल्यान रावता. आनी हेकाच लागून ही शक्ती जी आसा जी म्हाका फुडें व्हरता, हीच तुमचो आशिर्वाद जो आसा म्हाका ही कामां सगळीं फुडें व्हरपाक म्हाका साथ दितात. आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत हेजो भरपूर आशिर्वाद आसल्या कारणान मॅक्झिमम कामां जी आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन फुडें व्हरपाक पावलो. पूण हें करता आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करता आसतना ह्युमन डेव्हलपमेंट हें करपाचें गरजेचें आसा. आनी तेकाच लागून आमी वाठारांत म्हणजे म्हाजे ऑफिसाचें दार सदांच सगळ्यांक उगडें आसता. आनी केन्नाय कसलीय कोणाक गरज आसूं तर म्हाका दिसता हांव म्हाजे कडेन म्हणजे म्हणटा तशें फूल नाल्यार पाकळी म्हाजे कडल्यान तांकां सपोर्ट आसता. आनी आत्तां उलयतना आमच्या अध्यक्षान म्हटलें की खरेंच जेन्ना हांव अटेंड करता म्हाज्या ऑफिसान, हांव सकाळीं येता तो लास्ट मनीस पर्यंत हांव जितले पर्यंत अटेंड जायना तितले पर्यंत हांव जेवय ना, चाय पिना आनी घराय वचना. आनी हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता तुमचो जो आशिर्वाद आसा तोच म्हाजी एनर्जी आसा. आनी फुडें हांव मागता की तुमचो आशिर्वाद आमकां लागून सदांच फुडें आसतलो. हांव आमचे ऑनरेबल राज्यसभा मेंबर सदानंद शेट तलावडे सराक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तांचो सदांच प्रोत्साहन म्हाज्या वांगडा आसता, तांचो आशिर्वाद म्हणजे फुडें तूं सरचो आमचो सगळो पार्टी म्हणून तुज्या फाटल्यान आमी रावतले हो म्हाका दिसता. जेन्ना म्हाका धीर मेळटा तेन्ना म्हाका काम करपाक फुडें मेळटा. संकल्पा भशेन मित्र जो आसा तोय म्हाका दिसता एक व्हडलो रोल प्ले करता आनी सदांच मोटिवेट करता. आनी एकदां हांव तुमकां सगळ्यांक व्हडल्या संख्येन हांगा जमलेल्या महिला वर्ग आसा तांकां देव बरें करूं म्हणटा. फुडें आमी अशेंच कार्य करुया. आनी एडिशनल तुमकां हे आमी 3-4 प्रोग्राम जाले, पूण आनीक एडिशनल आमी प्रोग्राम घडयल्या. फुडल्या शेनवारा तुमकां आनीक बरो आमी प्रोग्राम दवरलेलो आसा. अभंग रिपोस्ट हो सगळे गोंयभर नामनेचो हे जो आसा फंक्शन हे आमी फुडल्या शेनवारा गिरी गांवांत दवरला. आनी तेकाय हांव तुमकां सगळ्यांक हांगा वेलकम करता त्या प्रोग्रामाक. आनी अशेंच तें आसूं, हेरिटेज फेस्टिवल आसूं, पिलेन्ना आमी माडानी म्हणून प्रोग्राम आसूं, सालिगांव फेस्ट म्हणून आमी एक प्रोग्राम करता. आनी हे सगळें करता आसतना हांव तुमचो सदांच उगडास करता की तुमकां आतांच हांव उतर दिता की हितून जी स्टॉलां आसतलीं जी सगळीं आमचे महिला मंडळ आसूं, आमचे महिला मोर्चाचे हे आसूं, कार्यकर्ते आसूं, ही सगळीं स्टॉलां आमी सगळ्या महिलांक दितलीं, जे करून तांकांय तेजे थोडो इन्कम जनरेट करून आपल्या फॅमिली कडेन तांकांय ताकदीन उबें रावपाचें आनी उत्साहान हे सगळे कामां फुडें व्हरपाचें तेंच्याय कडेन जावचें. आनी एकदां तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी अश्युरन्स दिता की हांव सदांच तुमच्या वांगडा आसतलो. तुमचो आशिर्वाद म्हाज्या वांगडा सदांच आसचो इतलें सांगता तुमकां सगळ्यांक. जो तुमचो प्रेम तुमचे आमदार बाब केदाराचेर आसा आनी जी तुमची आयज जी संख्या पयली जाल्यार म्हाका खंयच तरी मातसो दुबाव दिसना. कित्याक ते येता ते इलेक्शन 2027 तुमचो सालिगांवचो आमदार परत केदारूच म्हणून जिखून येतलो, हेच्या भितर खंयसरूच मातसो दुबाव दिसना. आयज केदाराचे आनी म्हाजे
एक रिलेशन खूप लागसून रिलेशन आसा. आमी सगळे जाण आमकां म्हणटा, भाईकूय खबर आसतलें, सगळे जाण आमकां म्हणटा आमी खंय तरी कपल्स म्हणटा ते आमकां. म्हणजे खंयसरूय आमी वांगडा असलेले, केदार आनी हांव सदांच बरोबर आसा. खंयसरूय गेलेले आमी सदां दोग जाण वांगडा आसा. आनी हेच्या फाटल्यानूय कारण आसा, कित्याक केदाराचो खूब म्हाका हेल्प केलेलो आसा तेणें. आयज जो हांव हे स्टेजीर रावन आयज उलयता तेच्या फाटल्यान केदाराचोय खंय तरी हातभार लागलेलो आसा, तेजो सपोर्ट म्हाका मेळलेलो आसा. आनी हांव इतलेंच सांगता, जो केदाराचो नेचर आसा तो एकदम सॉफ्ट नेचर आसा. आमी तरी खंय तरी मातशे एग्रेसीव आसा, बट केदार सॉफ्ट. ताका कोणान कितें म्हटलें सुद्दां जाल्यार तो परते केन्ना सांगपाना, तो ओगी सहन करून घेता. असो तेजो नेचर आसा, सॉफ्ट नेचराचो मनीस तो, बट खूब मेहनती भुरगो. आयज खूब मेहनत करता. आमी ताका सदांच म्हणटा, बाबा जे हिसपान तूं मेहनत करता हे देव तुका खंयच सांडोवपाना, सदां ते तुका फळ मेळटलें. कित्याक आयज ताका जर कळकळ आसता जाल्यार सदांच आपल्या मतदारसंघाची लोकांची कळकळ आसता. कित्याक हांवें ताका सदांच पळयलां, मातसो सुद्दां कितें इश्यू जालो, कितें बारीकसो प्रॉब्लम जालो मतदारसंघात जाल्यार तो टोटल अपसेट जाता. फाटल्याच दिसांनी तो भरपूर अपसेट आसलेलो जेन्ना अशी न्यूज जाली की तो कॅसिनो येता म्हणून. तेन्ना तो न्यू खंयचो तो आनी ते सगळे ब्लेम आपल्या तकलेर पडटले म्हणून. सो असो तेणें त्या टायमाचेर म्हाका दिसता ती जी लढाई तेणें आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा बरोबर डॉक्टर प्रमोद सावंता कडेन केली आनी ताका कन्विन्स करून ताका सगळें समजयल्या नंतर आयज म्हाका दिसता तो खुशाल आसा, कित्याक तो कॅसिनो कॅन्सल जाल्लो आसा हांगा येवपाचो. म्हाका दिसता हें व्हडलें गिफ्ट आमकां केदाराक जे आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान दिल्लेले आसा. कित्याक आयज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंताचो सदांच एक सॉफ्ट कॉर्नर केदाराक लागून आसा. कित्याक आयज जेन्ना जेन्ना केदार तेजे कडेन कसलेय काम घेवन गेलो नाल्यार आनी कसलेय विशय घेवन येयलो जाल्यार ताका थोडेच लोक अशे आसा तांकां सीएम केन्ना ना म्हणना. तेज्या भितर आमचो केदार आसा, कित्याक सदांच तो सीएमा कडेन क्लोज आसा आनी सीएमाक तेजे बाबतींत खूब खूब सॉफ्ट कॉर्नर आसा. तशेंच सीएमाकूच न्हू, आमचे बाकीचे लिडर जेन्ना आमचो सदानंद भाई शेट टनावडे अध्यक्ष आसलो तेन्ना ताका सुद्दां आमचो प्रोग्राम मुर्मागांवचो जावं आमचो सालिगांवचो जावं प्रोग्राम अशे खुबशे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा. सदानंद भाई तनावडे आमकां केन्नाच ना म्हणना. बिसी सुद्दां असले जाल्यार ते सदांच आमच्या प्रोग्रामाक उपस्थित लायता. आयज हांव मुद्दाम सांगपाक सोदता, जी सगळी आमची भयणी जी आतां हांव सगळ्यांचे बायट्स आयकतालो महिलांचे, कित्याक थोडी बायलांनी केदाराक एड्रेस करतना आपलो पुता भाशेन म्हटलें, थोड्यांनी आपलो भाई भाशेन म्हटलें, ताका भावा भाशेन म्हटलें, थोड्यांनी ताका सर म्हटलें. म्हणजे सगळी जी महिला आसा जो रिस्पेक्ट, जो आदर जो तुमचे आमदार बाब केदारा बाबतीन आसा, कित्याक लागून कित्याक तसोच तो तुमचे कडेन तेच प्रमाणे तेजी वागणूक तुमचे कडेन तशी आसा. लो प्रोफायल, केन्नाच ताका मात सुद्दां आपल्या भितर इगो आनी मोठेपण ना. आनी हे सगळे तुमच्या लोकांक घेवन आख्खे आमच्या तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक घेवन वयता. आयज हांव पळयता आतांच आमची महिला अध्यक्ष उलयली, तेणेन कोणाक पॉयंट मारूंक जाय तो म्हाकाय कळ्ळो, की अशे लोक थोडे आसा तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन नाका जाल्ले उलयता. अशे तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीनी आसा नाका जाल्लेले उलयता. बट तांकां जो तांकां उत्तर आयज तुमी सगळ्या महिलांनी आयज दिलेलो आसा. कित्याक आयज जी तुमची संख्या पळोवन हांव मुद्दाम केदाराक सांगपाक सोदता, सदांच म्हाका दिसतालें गोंया भितर भाई सगळ्यांक चड महिला हांव जमोवंक शकता म्हणून म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन. बट आयज खंय तरी केदारान म्हाजो रिकॉर्ड तोडलेलो आसा. म्हाज्या पेक्षा आयज चड महिला म्हाका दिसता आख्ख्या गोंया भितर इतली महिला. तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता, कारण केदार म्हणटालो की 3 तुम्ही सगळे आयल्या आणि त्यामुळे हांवूय चड भाशण करना, कारण महिला दिनाच्यो तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिताच. आणि वार्षिक पद्धती प्रमाणे एवरी इयर केदार एक वेगळ्या पद्धतीचो कार्यक्रम हांगा करता. आज सकाळी त्याने म्हाका फोन केलो की आपलो एक कार्यक्रम आसा, एक 5 मिनटाक लागून येवन वच म्हणून, कारण ताकाय खबर आशिल्ली की हांव राती आयला म्हणून. हांवें मुद्दम येवन वता, कारण केदाराचो कार्यक्रमांनी हांवें येवप ना हें बरें जावचें ना म्हणून हांवें हांव येतलोच. आनी हांगा येतकच म्हाका दिसलें की एक वेगळ्या पद्धतीचो कार्यक्रम, कारण गेल्या वर्साय हांव आयिल्लो, पण एक वेगळ्या पद्धतीचो कार्यक्रम हांगा आयोजीत जालें. ज्या तरेची उपस्थिती आनी खास करून महिलांची संबंध हो ग्राउंड जो आसा भरगच्च अशा ग्राउंडा भितर, आनी हे सगळें करता आसतना वेगवेगळे परफॉर्मन्स तुमी केले. हांव वयर सरतकच म्हाका जेन्ना प्रितीन सांगलें की सर कोण जिखल्या काय म्हूण, हांवें ती महिला जाणटी महिला पळयली, तिच्या तोंडाचेर एक वेगळें हास्य पळयलें
आणि हांवें म्हणलें हीच महिला जिखली आसतली आनी म्हणलें हीच महिला जिखली आसतली म्हणून तिका बक्षिसूय दिलें. पण हे करता आसतना 18 वर्साच्या भुरग्या पासून 80 वर्सां पर्यंतची महिला हिचो इन्वॉल्वमेंट करप म्हणजे आमी महिला सशक्तीकरण जे म्हणटा हेच म्हणटात. महिलेक एम्पॉवर्ड करप एक वाटेनच्यान केदार ह्या मतदारसंघा भितर ज्या तरेचो विकास आमी पळयतात, ज्या तरेचो डेव्हलपमेंट आमी पळयतात. हांगासरल्या सरपंचान सांगलें, जिल्हा पंचायत सदस्यान सांगलें, स्वता केदारूय उलयलो, हांव त्या विकासाचेर वचना, डेव्हलपमेंट हो करता आसतो, पण ह्या डेव्हलपमेंटा बरोबर ह्या मतदारसंघातल्या महिलांचो डेव्हलपमेंट जावं जाय, म्हज्या मतदारसंघातल्या महिलांचे सशक्तीकरण जावं जाय. आणि ह्या तरेचे हे विजन समोर दवरून तो ह्या मतदारसंघा भितर काम करता. काय महिला भगिनींचो हांगा सन्मानूय जातलो, जे सामके युवा महिला भुरगे जे आसा ते निवडून आयले ताचोय सन्मान जातलो, बुद्धिबळा भितर जेणे परफॉर्मन्स केला त्याचोय जातलो, आणि बाकीच्या हेर हाच्या भितर ज्या ज्या भुरग्यांनी एक वेगळो परफॉर्म केलो आसा अशा पद्दतीचो ह्या सगळ्यांचो सन्मान हांगा केलो वयतलो, ह्या तुमच्या सगळ्यांच्या समक्ष सन्मान केलो वयतलो. आमचो गौरीश परत परत म्हणटालो की 27 कितें जातलें काय म्हण. हांवें केदाराक सांगलें, कारण ज्या तरेन पणजेन आमी निकाल पळयलो आनी म्हणलें सगळ्या लोकांनी गोंयचें ठरयलें, पणजीचे दोनूय मतदारसंघ पक्के. आज हांव हांगा सांगपाक सोदतां, सालिगांव मतदारसंघ जो आसा केदार, ह्या सगळ्या महिलांच्या आधाराचेर परत एकदा तूं बहुसंख्येन परत एकदा आमदार जातलो. कारण ज्या तरेचो उत्साह आणि ज्याच्या फाटल्यान महिला आसा, आमच्या संकल्प बाबान सांगलें आणि आमचो केदारूय उलयलो, एखादो परफॉर्म करणारो जो आसा त्याच्या फाटल्यान महिला जर सक्षम आसत जाल्यारच तो फुडें वचपाक शकता. आणि ज्या तरेन आज तुम्ही सगळ्यांनी प्रेम दाखयलो, सगळी मुद्दम हांगा आयली, ताका समर्थन दाखयलें, हे जर पळयलें आसत जाल्यार म्हाका दिसता फुडलो महिला दिन जो आसा हो फुडलो महिला दिन 27ची निवडणुकीचो रिजल्ट जाल्या नंतर जातलो आणि एका अर्थान ते सेलिब्रेशनूय आसतलें. आणि त्यामुळे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुमचे रोल जो आसा तो महत्वाचो. कारण भारतीय जनता पार्टी आमी सदोदीत मानतात, आमची ताकद जर कोण आसत जाल्यार आमची ताकद ही महिला आसा. सबंद देशा भितर सगळ्यांत जास्त महिला जर कोणा बरोबर आसत जाल्यार ते भारतीय जनता पार्टी. आणि म्हणून नरेंद्र मोदीजी सदांच सांगतात की सर्वे कितें आहा ते आपल्याक खबर ना. खंयच्या राज्याची ज्या वेळाचेर निवडणूक जाता सगळ्यांक दिसतालें की महाराष्ट्रात निवडणूक जाली कितें जातलें काय म्हणून सगळे चिंता करताले. नरेंद्र मोदीजी म्हणटाले चिंता करपाची गरज ना, महिलांनी जास्त संख्येन मतदान केल्लें आसा, आमचेच सरकार जातलें. हरियाणान कितें जातलें चिंता आशिल्ली, कांय चिंता करपाची गरज ना. आणि त्यामुळे एखाद्या पॉलिटिकल राजकीय पार्टी बरोबर एखाद्या महिलेंचे समर्थन आसता, ज्या तरेन समर्थन देशभरा भितर आणि म्हणूनच आमचो विजय जो आसा हो विजयाची जर कोण केल्ली आसत जाल्यार ती महिला आसा. आणि म्हणून 2014 पासून आतापर्यंत ज्या ज्या तरेन नरेंद्र मोदीजी ह्या देशाक लागून महिलेक फुडें काडपाक लागून करतात, हे जर आज आमी पळयलें. पयलींची केवळ भाशणां आसतालीं, महिला सशक्तीकरण आमी आयकताले. काँग्रेसच्या टायमाचेर आमी गरिबी हटाव आयकताले, पण गरिबी केन्नाच हटली ना, गरिबी तशीच उरली. महिला सशक्तीकरणाची भाशणां आमी पळयली, महिला सशक्त जावना. आज आमकां खूब सांगपाक उमेद दिसता, आमची महिला आमच्या पेक्षा बऱ्या तरेन भाशण येवन करपाक शकता. आज हांगा बशिल्ल्यो सगळ्यांक तेणे दिवना कारण टायम कमी आसा, 2-3 जाणां महिलांक दिली, पण ज्या तरेन ती उलयली म्हाका दिसता हांगा जर सगळ्यांक सांगलें आसत आणि कॉम्पिटिशन म्हणजे सिटीचें कॉम्पिटिशन प्रितीन घेतलें, तें कॉम्पिटिशन जर हांगा घेतलें प्रितीन आसत जाल्यार आमच्या पुरुषां पेक्षा आमच्यो महिला सगळ्यांत बरें भाशण करतली, कॉन्फिडंटली करतली. आणि त्यामुळे महिलेचे सशक्तीकरण आणि म्हणून आज जर आम्ही पळयलें आसत या देशा भितर अशें एक सुद्धा हे आसचें ना की ज्या भागा भितर महिला ना. म्हणजे महिला जर सगळ्या प्रोफेशना भितर जर नंबर 1 कोण आसत देशा भितर जाल्यार महिला आसतली. विमानाची बऱ्या तरेन जर विमान चलोवपी पायलट कोण आसत जाल्यार ती महिला आसतली. बऱ्या तरेची आदोगाद जर ह्या देशान कोण आसत जाल्यार ती महिला आसा. बरी चार्टर्ड अकाउंटंट कोर्स आसत जाल्यार महिला आसतली. आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर आज महिला आमकां दिसता. म्हाका एकदां एका महिलेन सांगलें की तूं सगळ्यांचे उलयलें. म्हाका याद जाता गेल्या वर्सा हांव संकल्प आंबोडकराच्या महिला मेळाव्याच्या कार्यक्रमाक आसलो आणि हांवें महिलांचे बरे गुणगान गायले. सकयल येतकच म्हाका एका पत्रकार महिलेन म्हणलें, सर तुवें सगळ्यांचे सांगलें म्हजें उलोवना. आज हांगाय आमच्यो महिला भगिनी 2 आसात. आणि त्यामुळे प्रत्येक क्षेत्रा भितर प्रेसा भितर सुद्धा आसत जाल्यार देशभरा भितर पळयात. आमी पार्लिमेंटान भायर सरतकच सगळ्यांत टफ क्वेश्चन जर आमकां कोण विचारता प्रश्न जाल्यार तो महिला विचारता.
आणि त्यामुळे आज प्रत्येक क्षेत्रा भितर जे आसा हे महिला आज फुडेच पाविल्ले आसा आणि त्यामुळे नरेंद्र मोदीचे जे विजन आसा विकसित भारत 2047 आम्ही एक विकसित भारताचे स्वप्न समोर घेऊन पळयतात आणि हे स्वप्न जर पुरे करतले आसत जाल्यार महिलांच्या शिवाय पर्याय ना आणि आज हे सगळे जर आज आम्ही पळयले जाल्यार आमकां गर्व आसपाक जाय या देशा भितर 2014 पयलीं जर पळयले जाल्यार पुरुषांची संख्या महिलांपेक्षा सुबेज आशिल्ली आज सांगपाक आमकां गर्व आसा दर 1000 महिला फाटल्यान 1000 पुरुषा फाटल्यान 1040 ह्यो महिला आसात आणि ज्या देशा भितर जास्त महिला तो देश ग्रेट आणि आमच्या भारत देशा भितर आज महिला हे खूप फुडें पाविल्ले आसा आणि म्हणून हांव सगळ्या महिलांचे अभिनंदन करता आणि खास करून आमचे म्हजे मित्र केदार बाप नायक एक ज्या तरेन हे कार्यक्रमाचे आयोजन करतात आणि ज्या तरेन महिलांक सशक्त करपाचें काम करतात हे तांच्यांनी फुडें दवरचें आणि महिला हे सदोदीत प्रामाणीक असतात एकदा जर त्यांच्यानी ठरयलें जाल्यार ती फाटी सरना आणि त्यामुळे तू खूप लकी असा की तुझ्या फाटल्यान महिलांची फौज असा आणि त्यामुळे 2027च्या निवडणुकेक तुका भिवपाची गरज ना जसे आमचे मुख्यमंत्री म्हणतात भिवपाची गरज ना आणि तुझ्या फाटल्यान हे सगळ्यो महिला भगिनी ज्यो आसा हे महिला भगिनी परत एकदा तुका ह्या मतदारसंघात बहुसंख्येन तुका निवडून दितले हे हांव 100% हांगा सांगपाक सोदता आणि म्हणून परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता आणि देशभरा भितर एक विषय चालू असा काल मुख्यमंत्र्याने सगळ्यांची मिटिंग घेतली कारण तुमकां सगळ्यांक लागता ते गॅस LPG गॅस कोणेच चिंता करपाची गरज ना या देशाचे समर्थन नरेंद्र मोदीजी करतात आणि त्यामुळे ज्या देशाचे समर्थन एक टफ लीडर जेन्ना करता त्यांना गॅस कनेक्शनाक कोणेच चिंता करपाची गरज ना सगळे सिलिंडर तुमच्या घरापर्यंत पावतले त्यामुळे गॅस टंचाई जी आसा ती अजिबात जावची ना काल मुख्यमंत्र्यांनी उलयल्या आज सकाळी हांवें सगळ्या गॅस जे डीलर आसात गॅस जे आमचे भारत गॅस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम त्यांच्याकडे उलयल्लो आसा त्यामुळे कोणेच चिंता करपाची गरज ना या देशा भितर सगळे सुरळीत उरतले आणि म्हणून परत एकदा तुमच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता तुम्ही पळयतात GNH.